अनमोड घाट वाटत आशिल्ल्या दूधसागर देवळात चोरी जावपाचो प्रकार घडला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कांय अनवळख्या चोरांनी देवळाची फंडपेटी फोडली आणि उपरांत घडणूक थळावयल्यान फुज्यो काडल्यो। कांय दिसा पयलीं ह्या सुवातेचेर चोरयेचे प्रकार घडिल्ल्याचे कळटा अशें पुलिसांनी सांगलां। कुळे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। एक महिन्यानी फोडीत आसता फंडपेटी। आमी 2-3 फावटी पुलीस कंप्लेंट केल्या, पुलिसांनी ट्रॅक लायला आनी खूबदां अशें जाता। कितें फोडपाची स्टायल कशी आसा? फातरान फोडटा, मदीं पाण्यान फोडटा आनी लोकां बिका एक एकदां व्हरता, एक एकदां हांगाच आसता आनी आठवड्यान एकदां तरी फोडटा अशें आसतात फोडलेले। ह्या संदर्भात पुलीस बी कितें म्हणटा? तुमी कंप्लेन रजिस्टर करता काय कितें करता? पुलीस कंप्लेंट केल्या, ते सोदता अजून चालू आसा परत येयल्ले आतां सुद्दां पुलीस येयल्ले, पंचनामा बी सगळं केला तेंच्यांनी कितें करपाक जाय तें कायदेशीर। पूण तो एकटो कोण सेम स्टायलीन फोडटा म्हणल्यार तो एकूच चोर आसूं शकता? म्हाका दिसता तो एकूच चोर आसतलो अशें दिसता। ती स्टायल वापरल्या ती स्टायलीन फोडटा तो? हय, डेली त्याच स्टायलीन फोडटा, स्टायल फोडटात आनी ह्या फावटी आतां फकत आमी बारीक मातशी लोकां लायिल्ली, त्या लागून ती आमी म्हटल्यार फोडून व्हरताले व्हरो, कित्याक खूब दीस जाले फोडीत आसा, परत येवपाक आनी लोकां घालपाकूय त्रास जाता। पुलीस तुमी ह्या संदर्भात पुलीस कंप्लेंट केल्या? हय केल्या, कंप्लेंट केल्या। पुलिसांनी करून गेला आनी तो फाटल्या दिसांनी 15 दीस पयलीं फोडलेली तेणी। आतां सेम तशी स्टायल तशीच फोडल्या, तोच आसूं शकता? तो एकलोच होता। आमी अनमोड आसा, ज्या जाग्यार दूधसागर देवस्थान आसा त्या जाग्यार आसा आनी जेन्ना पळयलें की हेज्यांनी पयलीं सुद्दां एक 15 दीस पयलीं अशीच हांगा फंडपेटी फोडलेली, लोक तोडलेली आनी व्हेल्ली आनी लोक सायडीक उडयली। पूण आज जी फंडपेटी फोडल्या सेम पद्दतीन फोडल्या आनी ती लोकां काडून ती लोकां मेळना, लोकां फोडलेली मेळना, पूण गेल्ली फावटी लोकां सायडीनूच पडलेली। पूण हो जो चोर आसा तेणी सेकंड टायम ही चोरी केल्ली आसा आनी तोच आसा, कारण सेम स्टायल सेम हें आनी आजून मेरेन सद्या तरी ते कोणाक मेळना आनी सद्या कुळे पुलीस तांचो शोध घेता। पयलीं खेपी चोरी जाली तेन्नाय बी पद्दत हीच वापरल्या कारणान तोच आसूं शकता असो पुलिसांनी प्रयास काडलेलो आसा। गोमंतक TV खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर।